दिव्यवाणी 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 मोगचनो तुमकां सर्वांक दिव्यवाणी लाईव्ह देवाच्या उतरांच्या ह्या चॅनलाक हांव हार्दिक स्वागत मागता. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतरांचो नियाळ आमी करता आसतना एक मागण्याद्वारे हो नियाळ आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गींच्या वो मोगळा बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुताक आमचे सोडून येवपाचो तुवें ओपून दिलोय. ताका सत्मंतेल्या कोणाचोच नाश जायनाये, बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळा जाय हीच तुजी आशा आनी खुशी जावन आसली. आनी ती तुजी आशा आनी खुशी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान संपूर्ण तरान ह्या संवसारांत येवन ती जारयेक हाडली. आनी तोच म्हणालो, कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जी येतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोराचो ना. अशें ताणें स्पश्ट सांगलें की आमी ससनाच्या ससनाक जियोंक आसचे व्यक्ती म्हणून. हो इरादो, हो आमच्या जिणेचो शेवट कितें आसा तो आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत जारयेक येवच्या खातीर तुज्या उतरांक आमी पाळो दिवन तुज्या एकल्याच पुताक आमी सत मानून ताणें दिल्ले ते उतार, ताणें दाखयली ती वाट आनी ताणें उगडाप केल्लें तें सत स्वाकुशेन सगळ्या काळजांतावन आत्म्यातावन आनी तशेंच सगळ्या आमच्या मनांत तें आमी स्विकार करन भरपूर मापान आमी आमच्या जिवितांत उरचें तसलें फळ काडन जियोंक आमकां तुवें आपोवणें दिलें. त्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जावं आमचें जिवीत. हे मागणें आमी करता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगाचेनो, देवाची खुशी जावन आसा आमी हर एकल्यांनी सर्गींच्या राजांत ससनाच्या ससनाक जिये जाय म्हणून. आनी त्याच पासत देवान आमकां ताच्या पुताक दिल्लो जावन आसा. आमी बरें करून जाणाव आरंभाक देवान आमकां रचल्लो ह्याच उद्देशा खातीर. हातूंत कसलोच दुबाव ना. पूण आमी जाणाव केदळा मनीस देवाच्या कुशेक अविधेय जावन चल्लो त्या वेळार जें कितें येवच्यान देवान आमचेर दवरलें वा कितें येवजन देवान आमच्या विशयांत हाती घेतलें थंयसर त्या येवजनाक मनीस अविधेय जाल्ले वरवीं त्या येवजनाक अडखळ आयली. पूण आमी बरें करून जाणाव देवान आमकां सोडूंक ना. नेमलोलो काळ येतस आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसाराक धाडलो. आनी आमी जाणाव 30 आनी 3 वर्सां तो ह्या संवसारांत जियेलो. आनी तातूंतय ताची निमाणी 3 वर्सां ताणें ताचें मिसांव भरपूर मापान बरें करीत वेच्या मुखांत्र सुवाता परगट करचे मुखांत्र जें कितें मिसांव तुवें ताचे हातीन दिल्लें तें ताणें भरपूर मापान जारयेक हाडलें. देखून कुर्सार तावन तो निमाणें म्हणटा जोच्या वांदेलांत 19वे आवस्वार 30वे वळेरींत आमी म्हणटा जेजू म्हणटा कुर्सार तावन संपदलें म्हणून. अशें मनशाकुळाच्या सोडवणेचें मिसांव ताणें सारक्या रितीन जारयेक हाडलें. तातूंत कितेंच बाकी दवरिनासतना तें मिसांव ताणें संपयलें. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हे सर्गींचें राज खंयसर आसा वा त्या राजांत आमी जियोवचें केदाळ वा तें आमी सोदून वचूंक आसा गे वा तें कोणाय लागीं कितें इन्फ्लुयन्स करन म्हाका तें एक मेळाशें कर म्हणून सांगूंक जाता गे. ह्या विशयांत आमी नियाळ करचो जाल्यार देवाच्या उतरांत हांव कसली जबाब आमकां मेळटा तें आमी पळोवया.
मातेवाच्या वांजेलांत 8व्या अवस्वराक आमी गेल्या जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांत 8व्या अवस्वराक आमी गेल्या जाल्यार 30 आनी 3व्या वळेरींत वा 33व्या वळेरींत आमी वाचता. जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा सर्गींचें राज म्हळ्यार एक पोवन दवरल्या दिरव्या बरी म्हणून. सर्गींचें राज म्हळ्यार शेतांत पोवन दवरल्या दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा, कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी परत्यान तें तो लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपले आस्तबदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. मोगाचें न्हू, कितल्या सुलभायेन आमकां समजोवचें बरी म्हणयेत जेजू देवाचें राज आमकां लाभोवंक आमी कितें करीत जाय वा हें कितें गे म्हणलें आमकां समजोवंक जेजू कुशी व्हरता. पळय, पोवन दवरल्या दिरव्या बरी. एक दिरवें म्हळ्यार आमी जाणाव तें मोलादीक. मोलादीक म्हळ्यार आमी खंडीत जावन कोणी सांगता तें एक दिरवें दिश्टीक पडला असले सुवातेर म्हळ्यार खंडीत जावन आमी ओगोस बसची ना घरा. धांवन वय गे खंयसर पळोवया, हांड्यांत आसा गे, मांड्यांत आसा गे, वा तांतू पयशे आसात गे, भांगार आसा गे, रुपये आसा गे, वा कितें आसा तांतू, वा मोतयां बरल्यांत गे तांतू, वा कितलें मोल जावं त्या दिरव्याची म्हणून पळोवंक आमकां एक आशा आसता. थोडे फावटी आमी आंतू न्यूसांत आयकलां जावं पुरो थंयसर हांगासर असलें दिरवें कोणतासतना मेळ्ळें म्हणून. आनी आमी कितले आशेन दोळे सोडून पळयता तें कसलें दिरवें, कितलें मोलादीक जावं पुरो, कोणाक मेळ्ळें कोण ना, मेळ्ळलो बागीस सय अशें म्हूण आमी सांगचें आसा. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, हे जावन आसा संवसाराचें दिरवें. म्हळ्यार पयशांनी मोल बांदूंक जावचें तसलें जावं पुरो. ते पयशे वा भांगार कितेंय जावं दी, पयशांच्या रुपार मोल बांदूंक जावचें तसलें. पूण जेजू एका सर्गींच्या राजाक एका दिरव्याक सरी करता. कित्याक तें भोव चड मोलादीक जावन आसा आनी ती खंयसर पोवन दवरल्या दिरव्याक तो सरी करता. आनी जेजू म्हणटा कोणाक तें एक मेळटा तो तें परत्यान लिपयता. कित्याक ताका तें मेळ्ळें, ताकाच तें म्हाका जाय जें म्हूण भोगलें देखून तो लिपयता. म्हळ्यार आनी कोणें व्हरूंक नजो म्हणल्यार बरें, लिपयता तो. आनी काय करता तो उपरांत आपणाक जाल्ल्या संतोशान वेता आनी आपणाचें आस्त बरी सगळें विकून तें शेत मोलाक घेता. कित्याक त्या शेतान तें दिरवें आसलें, ताणें पळयलें, ताका तें मेळ्ळें. आतां तें आपणाचें करून गेलें जाल्यार ताणें कितें करूंक आसा. कितें तो ताचें आस्त बरी सगळें विकता. कित्याक ताका भोगता म्हजे लागीं आसचें आस्त बदीक ह्या दिरव्या मुखार कांयच न्ही, पूण म्हाका तर हेंच दिरवें जायजें. कित्याक तें भोव चड मोलादीक आनी तांतू सगळें आसा. देखून म्हजे लागीं कितें दिरवें आसलें हें दोळ हांवें चिंतलें, हें म्हाका भोव मोलादीक, हेंच म्हाका जाय, हें सोडूय ना, कोणाकय सोडून दिवचें ना. आनी हें म्हजे लागीं आसलें आस बदीक राखूंक हांवें कितलेशें वावर केला कोण ना, कितलेशी विलेवारी वा वेवस्था मांडावळ घाल्या कोण ना. पूण आज म्हाका भोगता गे कितें म्हाका हें दिरवें पोवन दवरलें मेळ्ळें, ताचे मुखार म्हजे लागीं आसचें आस्त बरें कांयच न्ही. देखून हांव विकून तें शेत मोलाक घेता. कित्याक तांतू हें पोवन दवरलें दिरवें आसा आनी तें म्हाका जाय. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर देवाक आमी समजल्या, ताचे उतार आमी समजल्या, तेन्ना आमकां समजतलें की देवाचे की वर्तो कोणूच ना, देवाचे की वर्ती आस्त ना. आनी आमकां समजतलें की हे दोळ हांव कितें उलोवन आसलो त्या उतरांनी कांयच अर्थ ना, त्या उतरांनी जीव ना. आतां जीव आसा देवाच्या उतरांत. हे धूळ म्हाका तें पोवन दवरल्या दिरवें बरें आसलें, आतां म्हाका मेळ्ळें आनी इतलो संतोश म्हाका जालो गे. म्हजी उतरां आनी म्हजें कितें आसा, म्हजें चिंतप कितें आसा तें सगळें हांव विकतां. कित्याक ह्या म्हज्या चिंतपांत, म्हज्या उतरांत कांयच अर्थ ना. तें संवसाराचें चिंतप, संवसाराचें उतर आनी हांवें कांयच जोडचें बरी ना. देखून हे सगळें हांव विकून हे शेत म्हळ्यार देवाचें राज म्हणलें शेत, देवाचें उतार म्हणलें तें दिरवें म्हजें करूंक हांव प्रयत्न करतां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो,
आमच्या जिवितांत केरळा आमी हे सत मानून घेता म्हणजे देव जावन आसा आमचें सर्वस्व. देव जावन आसा म्हजें सर्वस्व. आनी कितें देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत म्हाका दिलां ताचें निगेवरती आस बोदेक ना. कितें जेजू उलयलां त्या उतरांत आसच्या जिवप्रास वर्तें कांयच ना म्हणून केरळा हांव समजता. तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव म्हजे लागीं आसलें त्याग करूंक सॅक्रिफायस करूंक हांव फुडें सरतां. कित्याक ग्रेस तरणाटो येवन थंय म्हणलो म्हाका सस्तीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करीत जाय. जेजू म्हणटा उपादेश पाळ. खंयचे ते हर एक उपादेश ते सांगले उपरांत तो म्हणटा ल्हानतावनूच हांव पाळन आयलां. ल्हानतावनूच हांव पाळन आयलां. मागीर उपरांत तस्सो विचारता जेजू लागीं आनी हांवें कितें करीत जाय. जेजून म्हणलें उपादेश पाळ म्हणून. 10 उपादेश ताणें पाळल्यात म्हणून थंयसर कळीत जालें. ल्हानतावन पाळन आयला म्हूण तो म्हणलो आनी कितें हांवें करीत जाय म्हणून तस्सो विचारता. तशें म्हणटा आसतना ताकाच भोगलें गे म्हजे लागीं खंडीत जावन ह्या देवाच्या राजांत रिगोंक वा सस्तीक जिवीत म्हजें देवान दिल्लें तें हांवें म्हजें करून घेवंक कितें तरी एक आडखळ आसा म्हणून. तेन्ना आनी कितें हांवें करीत जाय म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा संपूर्ण जावंक तुका मोन आसा गे. संपूर्ण जावंक तुका मोन आसा जाल्यार वच. तुजें म्हणलें कितें आसा आस बोदेक सगळें वीक आनी दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी उपरांत ये म्हजो पाटलाव कर. तुका यथेश्ट प्रतिफळ सर्गींच्या राजांत आसा म्हणून. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी केरळा संवसारांतल्या खंयच्याय संगतीक वा उतरांक चिडकोन रावता तेंच आमचें सर्वस्व म्हणून आमी चिंतून रावता तेन्ना आमी सुकोन पडटा. कारण कितें आमी संवसारच देवाचें राज म्हूण चिंतलें. संवसाराची चिंत उतरां गोड गोड आयकोंक मेळ्ळी आमकां. हातूंत जीव आसा एंत सवा म्हूण आमकां भोगलें. आमी फटून पडल्या. कित्याक देवान आमकां जेजू क्रिस्ता मुखार सक्कडी फावो केला. देखून जेजू म्हणलो संपदलें म्हणून आर एका मनशा कुळाच्या सोडवण्याचें मिसांव संपदलें. पूण आमकां कशें आदाव आनी येव थंयसर पयले रचल्ली देवान रचल्ली जोडे त्याच जोड्याक त्या सैतानान नाडलें जाल्यार हांव आनी तुमी मोगाच्या भावा भयण आमकां कितल्या चड मापान तो ताळचो ना. कितल्या चड मापान वांगडे वाटेक व्हरूंक तो प्रयत्न करचो ना. आनी आमकां सबार संवसाराच्या ह्या उतरां मुखांत आमचे लागीं आसच्या आस्त बदका मुखांत हो सैतान आमकां येंच देवाचें राज येंत सोमा म्हणल्यार बरी आमकां फसयता. आनी जर तर देवाच्या उतरांची वळख म्हाका ना तर हांव तेंच देवाचें राज म्हणून उपरांत हांव निराश जावच्यांत दुबावना. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सदांच उडासन दवरूंक जाय. जीव आसचो सस्तीक जीव आसचो देवाच्या उतरांत. देखून जो वांजेल 6 अध्याय 60 आनी 3 वळेरेन कितें बरयलां तें आमी जेजू स्पश्ट सांगता. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां कूड आसा आत्मो आसा आनी आमची मोत म्हणली आसा मोन आसा. आनी आत्म्याक आनी कुडीक थंयसर कांय संबंद ना. पूण आमच्या मोतीक आनी आत्म्याक थंयसर संबंद आसा. आनी केरळा आमची मोत देवाच्या उतरांक सरी जावन आमी आमचे चिंताप बदलून म्हजी मोत म्हजें चिंताप देवाच्या उतरांक ते ताळपण अशें करता. त्या वेळार आमच्या कुडींत न्ही आमी देवाक महिमा हाडूंक प्रयत्न करता. म्हळ्यार आमी कितेंय करता कितें उलयता तें बरेंच जावन आसता. तांचो कसलो सुद्दां दुबाव ना. हो आत्मो म्हणलो ह्या कूड म्हणल्यार एका वाहनाचेर हे एका वेहिकला भितर आसा. हातूंत आमची मोत आसा आमचें मोन आसा. आनी ह्या कुडी मुखांत आमी त्या कितें आमच्या भितर आसा तो आत्मो आनी आमची मोत आसा थंयसर त्या देवाच्या उतरांक थंयसर जागो दिलो जाल्यार तातूंत आमी कितेंय करता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमी करचें सगळें देवाच्या महिमे खातीर करचें तसलें जाता. देखून जेजून दोंगरा वयल्या प्रसंगान म्हणलें संवसार तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळय आनी सर्गी आशा बापाक महिमा दी. आनी बरी करणी खंयची बऱ्यांतली बरी करणी एकच जावन आसा आनी एकल्याच्या आत्म्याच्या बाचोवे खातीर तुवें सेवा दिवची. म्हणजे तुका देवान
देवाची वळख जावन देवाच्या उतरांची वळख जावन अनेक मनशाकी अनेक व्यक्तीकी कोणी तो जावन तेच देवाची वळख दिवची आनी ताणें बाचावी जोडिशे करचे. बाचावी हांवें दिवचे न्ही, बाचावी जेजून दिवूंक जाल्या पूण ती ताणें ताची कर्ण घेवंक ताची वळख ताका जावंक आसा. ती वळखू हांवें म्हज्या मुखांत ताका दिवची. देखून ह्या संवसारांत म्हजें चिंताप, संवसाराचें चिंताप, संवसार लोकांचें उलोवणें म्हाका देवाच्या उतरा प्रमाणें जियोंक देवाच्या चिंतपा प्रमाणें चिंतूंक अडखळ हाडटा. आनी केन्ना ह्या अडखळीचेर हांव जैत वता मोगाच्या भावा भयणीनो, तेन्ना हांव अनेकाच्या बरेपणा खातीर हांवें वावरूंक साध्य जाता. देखून जेजू म्हणालो सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान सत्यान आनी मनान तूं देवाचो मोग कर. तूं जो करताय तसोच तुज्या पेल्याचो मोग कर. कित्याक तुका सास्तीक जिवीत जोडीचें म्हूण तुका आशा. देखून तूं इसान म्हज्या लागीं तूं आयलोय तें जोडूंक कितें हांवें करीचें म्हूण तुका सांगलें. आनी तीच आशा तुका आसा जाल्यार आनेकल्याची तेंच जारी की हे जाय म्हणून तुवें चिंतूंक आसा, त्याच खातीर तुवें सेवा दिवंक आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी पळयता साबार रितींनी आमचो दुस्मान आमकां खेळयता. तो म्हणटा संवसारांत पिडा आसा, तो म्हणटा संवसारांत आमकां तें कितें देवान सांगले बरी जियोंक साथ दिना. तो म्हणटा देवान सांगले बरी जियेल्यार तुवें जियोंकूच साथ दिना. ह्या संवसारांत तुका स्वातंत्र्य दिला देवान. स्वातंत्र्य दिला म्हळ्यार तो तुका जाय जाल्यार बरें जियेत असलें एका सूख चिंतपांत आमकां जियेशें थोड्या फावटी तो आमकां भुलयता. हर एका घडये मोगाच्या भावा भयणीनो एक चिंताप म्हज्या मोतींत आयलें जाल्यार हें कोणांत हांव आयलें म्हणलें हांवें पारखूंक सकाळचें जाल्यार देवाच्या उतरांची वळख म्हाका आसा जाय. आनी चिंत्या त्या खोट्या आत्म्यांत हांव सैतानांत हांव एक खोटें चिंताप आयलें जाल्यार तें म्हजें तावन पयस करचें कशें तेंय म्हाका कळोवंक जाय. देखून आमी कितें जर तर जेजूच्या नांवान आमकां दोसच्या आमकां शांती समाधानान भलायकेन जिवंक अडखळ हाडच्या त्या खोट्या फिरिताक, त्या खोट्या आत्म्याक जेजूच्या नांवान फर्मोवन धांवणोवंक जाता म्हणलें जेजून आमकां स्पश्ट सांगून दिलां. आनी जर तर तेंचो विधान आमी वापरता मोगाच्या भावा भयणीनो, ताणें त्या दुस्मानान आमचे थंय कसलोच खेळ खेळोवंक साध्य जायना. तो पळयता ह्या मनशा थंय हांवें खेळयत गी, ह्या मनशाक हांवें कितें मोस करयत गी म्हूण तो पळयता. आनी एक सत आमी सदांच जाणा जाय जर तर तूं देवाच्या उतरांत थीर आसाय आनी देवाच्या उतरांची तुका वळख आसा, तेन्ना त्याच उतरांच्या बळान तूं त्या सैतानाक दुस्मानाक धांवडयताय जाल्यार तोच तुजे तावन पळोवन धांवता. आमी सोलवोनचे केल्या लागीं म्हळ्यार हांव ताजे तावन पयस वचोंक पळयता, जायना. तो येता फाटल्यान धांवन. हांवें ताजे तावन पयस वचें न्ही, त्याच दुस्मानान म्हजे तावन पयस वचोंक जाय. हेंच घडलें जेजूच्या जिवितांत. तोच जेजूक सोडून गेलो, ताणल्यो दिल्यो ताणें, पळयलें आपूण जिखता गे म्हणून. आमच्या जिवितांत अशें जाता. आमी म्हणूंक पुरो कालें करचें तो दुस्मान म्हाका सोडिना, पूण उडास दवरया म्हजें जिवीत म्हाका आसची देवाची उतराची वळख म्हज्या भावांतांत हांवें सांबाळ्ळी थिरासण हें पळोवन तोच दुस्मान आमचे तावन पळोवन धांवता. आमी हर एक संगतीर मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्याच पांयार रावोंक आशेता. वय वी वॉन्ट टू बी सेल्फ सफिशियंट. वय म्हाका सेल्फ सफिशियंट जायचें, हांवें म्हज्या पांयार रावूंक जाय. आवय बापूय थोडे फावटी म्हणटात सड्ड होंदून जियेल्यार तुवें तुज्या पांयार रावचें केदाळा. तूं तुज्या पांयार रावचें केदाळा तुवें म्हळ्यार तुवें तुजें जिवीत तुवेंच चलोवन व्हरूंक केदाळा शिकचें म्हणून. आमी हर एक संगतीर हर एक मनीस ह्या दिशेन प्रयत्न करता ना म्हणून न्ही, पूण मोगाच्या भावा भयणीनो भावत्ताक संबंद जाल्ल्या संगतींनी आमी कित्याक आमच्या पांयांनी रावंक शिकोवंक नजो? भावत्ताक संबंद जाल्ल्या विशयांत आमी कित्याक आमच्या पांयार रावंक नजो? हें सवाल आमी आयच्या दिसा विचारूंक जाय. म्हणजे हांव जायते फावटी थोडे फावटी कितेंय म्हजेर आनवारां कश्ट आयले वेळार हांव थंय धांवता, हांगा धांवता, कोणा लागीं मागोवंक सांगता, वय मागोवंक सांगता वय. पूण अशेंच हांवें केलें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो जे देव म्हणना गे तूं ताजे लागीं मागोवंक सांगताय, हाज्या लागीं मागोवंक सांगताय. वय पूण तूं कोण? तुज्या लागीं आसो आत्मो पवित्र आत्मो न्ही गे, तूंय म्हजो भुरगो न्ही गे, तर तूं कित्याक अशें चिंताय?
तूंय म्हजी रचना न्ही गे, तुका हांवें म्हज्या सारक्या स्वरुपान रचूना गे, तुका हांवें म्हजोच पवित्र आत्मो दिवना गे, तर तूं कित्याक होंदून रावताय? हेर सर संगतींनी तुका तुज्याच पांयांनी रावंक आशा आसा, कितें तरी कारबार करी जाय म्हूण आशा आसा, संवसारांत एक नांव व्हरी जाय म्हूण आशा आसा, पूण वावरताक संबंद जाल्ल्या संगतीन कित्याक तूं आपणा कांय कळीत ना, दुसऱ्यांनी मागल्यार कितें जायत म्हूण अशें कित्याक चिंताय? वय आमी खंडीत जावन एकामेका खातीर मागोवंक आसा, पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, मागचें म्हळ्यार आमी केन्नाय उडास दवरचें, कितेंय आमी देवा लागीं परत दी म्हूण सांगलें जाल्यार हांवूय सूख आदारता आनी एकल्याक सूख आदारूंक हांव कारण जाता. देखून जर तर हांव तूं समजता देवान म्हाका सकट दिलां आनी दिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दिता जाल्यार त्या वेळा हांवें म्हज्या पांयांत रावंक कितले सलीस. आनी एकल्याक हांव तशें शिकयन जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, रातीच्या 12 वरां न्ही 2 वरां जावं 1 वरां कितेंय जालें जाल्यार तो धडबडचो ना, कित्याक ताका कळीत आसा गे ह्या वेळार हांवें देवा लागीं कितें सांगूंक जाय, त्या वेळार हांवें देवा लागीं कितें सांगूंक जाय, कशें मागोवंक जाय, पूण ताकाच कळीत आसा. वा ताच्या कुटुंबाच्या सान्यांक सगळ्यांक कळीत आसा, ती कंगाल जायनात, भियेनात. देखून आमी सदांच उडासन दवरी जाय. देवान आमकां भियाक कारण कसो आत्मो दिवंक ना. बगार संवसारांत आसचे आत्म्या प्रास बळिश्ट आत्मो आमकां दिला. जो आमचें पयलें पत्र 4 अध्याय 4 आवस्वर 4 वळेरेंत पळया वचून, आमचे थंय आसा तो आत्मो. संवसारांत आसचे आत्म्या प्रास बळ अदीक जावन आसा, कित्याक आमचे ते आसचो पवित्र आत्मो, संवसारांत आसचो खोटो आत्मो. कोण बळिश्ट? आमकां इल्ली समजणी आसल्यार सांगेत पवित्र आत्मो बळिश्ट जावन आसा. तर म्हजे थंय तो आसतना आनी जर तर देवाचे उतार म्हणलें खाण त्या आत्म्याक हांव दिवन आत्म्याचें पोशण करनासा जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, खंयचे घडये खंयचे उतार जाय, कशें उलय जाय तें तुका तक्षण कळटा. देखून जेजून म्हणलें कोणी दुस्मान तुमचे मुखार आसा जाल्यार कशें उलोवचें कितें उलोवचें म्हणून तुमी आतां चिंता करिनाकात. त्या वेळार तुमचे सवय असो पवित्र आत्मो तुमकां कशें उलय जाय कितें उलय जाय म्हणून तो तुमकां सांगतलो. वय आमी आत्म्याच्या प्रेरणान आत्म्याच्या बळान जियेवचे व्यक्ती दिसूंक पुरो संवसाराक आमी कुडींत आसचे, पूण आमचे भितर आसचो आत्मो तो गरजेचो जावन आसा. आनी आमची मोत काम करता. हर एक आमी मोतींत कितें चिंता पळयता त्या प्रमाणे काम करता. आमी म्हणटा थॉट डिसिशन आनी एक्शन म्हणून. चिंता पयलें हांवें एक निर्धार घेतलो आनी कार्याक हांव देवलो. जर तर म्हजें चिंता सारकें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, हांवें घेवचो निर्धारी सारको जालो आनी हांवें करचें काम वा कार्य तेंय सारकें जालें. हर एका विशयांत बऱ्यो करण्यो आनी हांवें वायटाचेर जैत वरचें विधान एकच जाता, कित्याक म्हजें तें आसो आत्मो त्या आत्म्याच्या प्रेरणाकाल हांव जियेता. आमी सदांच उडास दवरया मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां देवान तसोच आत्मो पवित्र आत्मो दिला. आनी ही सोबीत सुंदर कूड खंडीत जावन जे देवान रचयल्ली, हांवें केन्नाय सांगचें आसा म्हाका रचयल्लें सुताऱ्यान न्ही, म्हाका रचयल्लें कोणें इंजिनियरान न्ही आनी कोणेंय जादूगारान न्ही, म्हाका रचयल्लें देवान. ह्या कुडींत एक असली मांडावळ गेल्या की त्या म्हजे भितर आसच्या देवान दिल्या त्या आत्म्याच्या प्रेरणान हांवें ते म्हज्या मोतीन ती आत्म्याच्या प्रेरणाकाल जियोंक खुशी वेल्ल्या वेळार ह्या कुडींत हांव म्हज्या हर एका कुडीच्या हर एका विश्वात हांव म्हणल्यार बरें हातूंत हांवें संपूर्ण तरान देवाक महिमा दिवंक साध्य जाता. कित्याक आमी देवाची रचना जावन आसा. मनशाक मात देवान मोगाच्या भावा भयणीनो आपल्या सारक्या स्वरुपायसर रचलो. देवान सकडी जावं दी म्हळें, पूण मनशाक न्ही, मनशाक आपल्या हातांनी ताणें रचलो. तर कसली एक मांडावळ घाल्या. कोणें म्हणी चिंतूंक साद आसा गे ही कूड कशें काम करता. जायत्या रितीन ह्या कुडीचेर कितें आनी काले म्हणटा आमी स्टडी करतात जावं पुरो शिकतात. हे कितें आनी कितें जावना साथ दिना तें, कित्याक रचलें देवान. ते देवाक मात कळीत गी मनीस कसो काम करता. देवाक मात कळीत गी खंयसरी कांय एक चड उणें घडलें कित्या खातीर घडलें तें सारकें करूंक देवान दिल्लें वखद तें जावन आसा जेजूच्या गाया वरवीं गूण जावचें. कित्याक देवान रचल्या मनशाक गूण जावंक जेजूचे गाय ते मात्र वखद जावन आसात. तातूंत मनीस संपूर्ण आमकां कळीत नातले बरें गूण जावन वता. देखून पळया मोगाच्या भावा भयणीन जेजू ह्या संवसारी आसतना खंयच्या रितीच्या समस्यांत आसले, पिडे शिडेंत आयिल्ले, एकल्याक सयत जेजून एक गळाई कर्ण जावंक बरो वा आनी खंयच्याय रितीन
गूण केल्ले आमी पळयलां की हर एकलें की तक्षण आनी ताजें पेमेंट जावन आसलें भावार्थ. हर एकल्यान ते वय जेजू म्हाका गूण करूंक शकता म्हणून त्या वेळार तांणी चिंतल्ल्यांक तक्षण तांणी चिंतल्लें तांकां मेळ्ळें. आनी केन्ना हांव चिंता जेजून म्हाका गूण करन जाला आनी तूं कसलो व्हड पिडेस्ती जा तुजें पिडा तुजे तावन पयस गेली. हे हांवें सांगले वरवीं जायना मोगाच्या भावा भयणीनो, वा आनी कोणीय सांगले वरवीं जायना. तुजो भावार्थ तुजो भावार्थ कसो आसा देवाच्या उतरांत ताचेर होंदून आसा. देखूनच हे निर्वे पूर्ण दवरलें भायर हाडूंक इल्लो तरी हांवें वावर करूंक आसा. पवित्र पुस्तकांत पळया उतरां जायतीं आसात, पूर्ण दवरले दिरवे बरी तीं आसात. इल्लें प्रयत्न कर तें पूर्ण दवरलें दिरवें भायर हाडूंक. कित्याक आज आख्ख्या मनशा कुळा तें आसचें व्हड दिरवें हें जावन आसा. आमी थोडे फावट चिंतूंक पुरो हांव दुबळो तो ग्रेस्त, हांव गोरो तो काळो, हांव ल्हानशा गुडसुलांत जियेता तो रावळेरांत जियेता. हातूंत कितलो व्यत्यास आसूंक पुरो मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण पवित्र पुस्तक देवान एक रितीचो दिवना. हर एकल्या तें आसो पवित्र पुस्तक एकच जावन आसा. खंयच्या गांवांतय वसा कितलो व्हडलो व्यक्ती तो नांव देखी जावं दी ताचें तें आसो पवित्र पुस्तक आनी एक दुबळ्या तें आसो पवित्र पुस्तक, तांतूं व्यत्यास ना, एकच. देखून ही आस्त देवान सगळ्यांक एकच रितीन वांटून दिल्या. देखून हे दिरवें पवित्र पुस्तकांत आसचें तें देवाच्या उतरांचें दिरवें, पूर्ण दवरलें दिरवें तें हांवें आपणावंक आसा. आपणयत आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आपणायत आसतना थोडो तरी हांवें त्याग सॅक्रिफायस करूंक आसा. कित्याक कशें तो आपणाक जाल्ल्या संतोशान तें दिरवें परतून लिपयता आनी जाल्ल्या संतोशान वचोन सगळें विकून तें शेत मोलाक घेता. कित्याक त्या शेतांत तें दिरवें आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज देवाच्या उतरांक तूं कितलो वेळ दिताय, देवाच्या उतरांक तूं कितलो मोग करताय, कितलें तें उसारताय तोंडांत ताचेर होंदून आसा तुजें जिवीत. कित्याक रोमकारांत बरयल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 7व्या वाक्यांत स्पश्ट बरयलां देवाचे उतार आयकोन भावार्थ उपजाता. आयकोन भावार्थ उपजाता. आज आमच्या घरांत आमच्या हातांत आमकां टच फोन स्मार्टफोन म्हणून आसा, TV आसा आनी कितेंय माध्यमां आसात. ही ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार सक्कडी भियेली ही माध्यमां येवन आमची भुरगीं खंय वचून पावतात कोणा. भुरगीं कित्याक कोणी तो जावं ही माध्यमां आतां मनशाक लागाड काडूंक आयल्यात. सगळ्यांक सैतानान आपल्या पासांत दवरूंक कारण जावन ही माध्यमां म्हणून. पूण आज आमकां बगत जाय ही माध्यमां आयिल्ल्या वरवीं आमकां भोव सलीस जालें. कितें देवाचें उतार आयकोवंक, देवाचें उतार नियाळोवंक. आनी आज आमी माध्यमां पासून देवाक अर्घां दिवचें. एक दीस आमी भियोन देवा कित्याक हें आयलां संवसारांत. वर्क फ्रॉम होम आनी घरांत रावन शिक म्हणून त्या कोरोना आयिल्ल्या वेळार केल्लें. आमी भियेल्या ही मोबायलां भुरग्यांच्या हातांत मेळ्ळीं. आतां कितें जाता कोणा म्हणून. वय त्या वेळार आमकां भोगलें. पूण आतां आमी सारकें पळोवंक जाल्यार ह्याच आमचे लागीं आसल्या मोबायला मुखांत हेर माध्यमां मुखांत देवाचे उतार खंयसर तूं आसाय. गाद्यान काम करताय थंयसर तुका आयकोंक येत. वाहन चलयताय थंय आयकोंक येत. कुजनांत रांदताय थंय तुवें आयकोंक येत. वा आनी कितेंय कामार आसाय थंय तूं न्हिदें आयकोंक येत. विशय घेवंक गेलाय थंयसर तुवें आयकोंक येत. न्हीद पडटा वरेक तुका आयकोंक थंयसर अवकाश आसा. सकाळीं उठताय कसली चिन्नां आठोवच्या बदलाक देवाचे उतार आयकोंक तुका कितलें सलीस जाला. खंयसरी कोणी देवाचे उतार दिवंक पुरो जर तर तें हांगासर आमकां लायव्ह आमकां मेळचें बरें तें तांणी प्रसार केलें जाल्यार तूं खंय आसाय आनी तो रितीर दितलो खंय आसा कांय फरक ना. तूं आसले कडेन तुज्या दोळ्या मुखार तुका कानाक आयकोवचें बरें. तुज्या घरा भितर तुज्या कुडा भितर तुज्या घरा बगलार येवन पावलें. निंगी मोगाच्या भाव भयणीनो आधुनीक माध्यमां आमकां ह्या दिशेन पळोवंक जाल्यार आमकां कितलीं उपकाराक तीं पडटात. पूण त्याच दिशेन तीं आमी काण घेवंक आसात. हें आमी उडासान दवरूं जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवान हें पळोवन दवरलें दिरवें आमकां आमी वस्तून सोलून वचोवचें वेच्या बरें त्या रितीन पळोवन दवरूं ना. तें पळोवन दवरलां पूण तें म्हाका जाय म्हणली आशा तूं दाखय तुवें काडचें एका मेटा मुखांत. उपरांत कोणूक देवूच तुका सकत दिता, मार्गदर्शन देवूच दाखयता आनी तें तुका मेळ अशें करता. कित्याक देव जाणा तुज्या काळजाची आशा कितें म्हणून.
तूं कित्या खातीर उस्तिताय देवाचे उतार कित्या खातीर कोंडून आसाय म्हणून देवाक समजल्लेंच देव तुका उपरांत सलीस करता कित्याक तो कोणायकी असाध्य जाल्लें तसलें कितेंय तो कोणाय न्ही आशय ना मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आज म्हाका विचारूंक जाय हांवें कितें विकूंक आसा म्हजे लागीं कांयच ना विकूंक म्हूण चिंतल्ल्यानी विकूंक आसा कितें तुजें चिंताप तुवें विकूंक आसा आनी त्या वेळार देवाचें चिंताप तुजें थंय बरोवंक तुका साध्य जाता तुमी त्या कोडा तळूक दिला म्हणटात जर तर हांव तूं म्हज्याच बोगणांनी चिन्नान बरोवन आसा देवाचें उतर खंयसर तूं बरतलोय बरोवंक थंयसर अवकाश ना देखून तुजें चिंताप देवाच्या उतरांक ताळ पडना जाल्यार भायर घाल आनी ताळ पडटा जाल्यार आनी कितें वाडय आनी कितें आसा देवाच्या उतरांत तें हांव आयकोंक नियाळोंक आश येता आनी म्हज्या जिवांत म्हज्या मोतींत काळजांत आत्म्यांत तेंच भरता आयकता आनी भरता तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो मेटांनी आमकां देवाचे उतार चलोवन वता देखून थिंगे आमी सुरवेर कितलेशे फावटी गायिल्लें आसा तें उतार देवाच्या उतरा विशयान आतां आमकां आयकोंक मेळचें उणें जालां तें गीत कितें म्हणटा जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड जेजू तुजी उतरां जिणेचो उस्वास जेजू तुजी उतरां तानेल्यांक उदक जेजू तुजी उतरां भुकेल्यांक जेवण जेजू तुजी उतरां मेल्लेल्यांक जिवीत जेजू तुजी उतरां अपराध्यांक माफी जेजू तुजी उतरां रडतेल्यांक बुजवण जेजू तुजी उतरां गुलामांक सुडका पळय मोगाच्या भावा भयणीनो सगळी देवाच्या उतरांत आसा तर आमकां सुडका जाय काळजाक संतोष जाय आनी आमी बुकेल्या खंयचे संवसारीक काणा खातीर न्ही आत्म्यांत बुकेल्या जाल्यार आत्म्यांत ताण येल्या जाल्यार तेंचे देवाचे उतार आमकां थान बगोवचें बूक थांबोवचें काळजाक संतोष दिवचें आमी मेल्या जाल्यार आमकां जिवीत दिवचें देवाच्या उतरान मोगाच्या भावा भयणीनो मोरोंक 100 आनी 20 वर्सां जावचें म्हणना बावर्त केल्यार तुजें तें जिवन आय गे तूं जिवंत आसून मेल्लें बरीच बावर्तान तूं जिवो आसा गे तूं मेल्ल्यार संवसारी दृश्टेन मेलाय म्हूण दिसल्यार तूं जिवंतच आसाय कित्याक देवान आमकां कोणायकी मोरोंक रचूना मोरोंक रचलें जाल्यार जेजून मरोन मरणाचो नाश करून जिवन जावन आमकां सस्ती जिवीत दिवची गरज नासली जर तर ह्या संवसारी मरणांत आमचें जिवीत आखेर जाल्लें जाल्यार देखून सदांच आमचें जिवीत देवाचे दृश्टेन आमी पळोवया देवान आमकां दिल्लें जाल्यार ह्या जिविताक खाणी जावन आसा देवाचेंच उतर नेण्टुल्या बाळशाक आवयचें दूद कशें खाण आमी देवाचीं भुरगीं जाल्ल्यान तें देवाचें उतर आमकां तें आपोट दूद जावन आसा आमी प्रायंत कितलीं वर्सां आमकां जावं पुरो पूण देवाचीं भुरगीं एक फावटी हांव अशें लोकां लागीं उलोवन आसतना मिसा वेळार शर्मा वेळार उलोवन आसतना हांवें म्हळें कोण सकड देवाचीं भुरगीं आसात मुखार येया म्हणून आमी जाणो भुरगीं मुखार येया म्हळ्यार भुरगींत मुखार येतात त्या वेळार पळयता आमी 10व्या क्लासी भितरलीं चडावत 10वी जाल्ल्यान आमी भुरगीं न्ही आमी म्हातारे म्हूण चिंता देखून पाट्टी बसता कितें जावन दी देवाचीं भुरगीं मुखार येया म्हणटा आसतना 6 जाणां मालगाडी वडा मुखार आयलीं कित्याक हांव कितले प्रायसो जावं दी देवाक हांव भुरगो क्लासींत मक्कळ मुंदे बांदी इगर्जीन ल्हाना भुरगीं मुखार येया म्हळ्यार खंडी जावन आमी प्राय पळयता समान कित्याक सकड वडांनी मुखार बसले जाल्यार भुरग्यांनी फाटीं बसचें समानय पूण देवाचीं भुरगीं मुखार येया म्हळ्यार आनी तें एक अवकाश आसत जाल्यार मुखार वडांक बसोंक मुखार जागो आसत जाल्यार त्या संदर्भांत सांगतना देवाचीं भुरगीं मुखार येया म्हळ्यार वडांय मुखार येवन बसलीं आनी तो अर्थ तितलोच मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवाक सदांच भुरगीं
आनी देवाच्या भुरग्यांक देवाचें उतारस खाण हें आमी उडास दवरया. देवाच्या भुरग्यांक देवाचें उतारस खाण. आनी आमी देवाची भुरगीं कशें जाता? आमच्या आत्म्यांत कितें देवाचें उतार बरोवन आसा थंयच मोतींत आमी त्या उतराक ताळपड अशें चिंतना आमी आटयल्ल्या वेळार त्या मोतीक आनी त्या आत्म्याक थंयसर संपर्क जावन कितें कार्य आमी करता तें बरें कार्य आमच्या दोळ्या मुखार. एक उलोवणें जावं पुरो, एक उतार जावं पुरो, एक चिंता आपोव, एक कार्य खंयचेंय जावं दी मोगाच्या भाव भयणीनो फळ थंयसर बरो दिसून येता. कित्याक जेजू म्हणटा बरो रोक बरो फळ दिता, फाट रुखान बरें फळ दिवचें बरें ना, तुमच्या फळांनी तुमकां पारखू येत म्हणून. जर तर म्हजे उतार नकारात्मक आसा खंडीत जावं तें देवाचें न्ही. आनी कोणूय मनीस कितलो व्हडलो हुद्द्यार आसो, खंयच्या उठल्या असणारे आसो, जर तर देवाच्या उतरांक ताळपणांतले उतार ताजे जावन येता ते खंडीत जावन देवाचें न्ही. आनी तांतू तें आयकून आमी त्या प्रमाणे करच्यांत कसलोसो अर्थ ना. ताणें सांगलें, तो इतलो नावडीक मनीस इतलो व्हडलो, ताणें सांगलें आमी कज्जे न्ही न्ही ते देवाच्या उतरांक ताळपट सारकी पळयात. पळय ती जाल्यार म्हाकाय देवाच्या उतरांची वळख आसा जे ना जर कशें कळचें. देखून आमी जाणा जावया मोगाच्या भाव भयणीनो कशें जेजून देवाच्या उतरां मुखांत त्या सैतानाक सलविलें आनी असली सलवणी ताणें दिली की ताका तो ताजे तावन पळोवन रावलो. आज मेटांनी बरें आनी वायट आमच्या दोळ्या मुखार आसतना ताच्या मदलो तफावत तें विंचून काडूंक कशें सलमांव रायन म्हळें म्हाका दुस्मान असो नास नाका, आस बदीक नाका, म्हाका जाणवाय दी, जाणवाय बरें वायट समजोवचें तशें हें सारकें समजोवचें बरी आमकांय देवान तेंच दिलां मोगाच्या भाव भयणीनो. तें दिलां म्हणून आमी मानून घेया आमकां देवान जाणवायचो आत्मो दिला, पवित्र आत्मो दिला, जाणवाय गिन्यान बोध घटाय समजोणी भक्त देवबिरांत हे सकड ताची देणी आनी 9 फळां आसात हे सकड देवान आमकां पवित्र आत्मो दिता आसतना दिला आसता. ताचो वापर आमी करया, चड आनी चड देवाचे उतार वाश्या मात न्ही आयकोव्या, परत आयकोव्या, आयकोन आमच्या जिणी असो वांटो जाता देवाचे उतार. आनी हर एका उतरा फाटल्यान उडास दवरया, देवा हांव तुका अर्गां दिता. तकल्याक सांगचें जाल्यार जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका वा आमकां गूण केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. देवा संवसारांत आसच्या आत्म्या परस बलिश्ट जावन असो आत्मो तुवें म्हाका दिल्ल्या पासून हांव तुका अर्गां दिता. देवा तुज्या सारक्या स्वरुपान म्हाका तुवें रचयल्ल्या पासून हांव तुका अर्गां दिता. जेजूक तुज्या एकल्याच पुताक म्हजो सोडवणदार जावन तुवें दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. आनी मोगळा बापा तुवें म्हाका कितेंच बाकी दवरनासतना ह्या संवसारांत ग्रेस्तांतलो ग्रेस्त जावन आनी ससनाच्या ससनाक हांवें जियोवच्याक कधीच खंयच्याय मनशा मुखार हांवें सलवणी पळयनासतना लजेक संपडनासतना एक दादोसकायेन भरलेलें जिवीत जियोवच्याक कितें गरज आसा तें सकट तुवें म्हाका दिलां आसता. देवा हांव तुका अर्गां दिता. अशें हर एक अर्गां दिवचें मागणें आमचें तें आसूं दी. आनी खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जियेतेल्या ससनाक आमी जियेतेल्या देवा सांगाता जियेतेल्या असो जावन आसा आमचो शेवट. मात न्ही आनी एकल्याक आमी तेंच दितेल्या हें जावन आसा आमच्या हर एकल्याचें मिसांव. तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सदांच देवाच्या उतरां मुखांत ती नियाळच्या मुखांत उसारच्या मुखांत देवान केल्ल्या सर विजमिता पासून बऱ्यापणा पासून देवाक अर्गां दिवच्या मुखांत सदांच देवाची भुरगीं जावन जियेवया. पेल्या की देवाची भुरगीं जावंक आमी तांकां कुमोग करया. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक आमी पळोवंक ना, तो स्पिरिता रुपार आसा. जेजूक आमी पळोवना, पवित्र आत्म्याक पळोवना, त्रियेक देवाक आमी पळोवना जाल्यार आमी ताचो मोग करया. खाली उतरांनी मात न्ही खरेपणी आमी करया. ते देखून त्या सोबीत एक गीत आसा आमी सडावत गावचें. आतां गावया आनी त्या देवाचो खरेपणी मोग करूंक फुडें सरया. देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता, पळोवंक ना तुका केदळा रे आमी पातयेता, तुजेर थिरभर वसता. भागीतो तुज्या उतरां प्रकार चलसो, ना तो मरण पळेवसो, वांटेली तो नव्या जिविताचो. सोम्या
कोणालागी वोसो आमी तुझे तयासात उतरा जिविताची देखोंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करताव पोळेवंक ना तुका केदळा रे आमी पातयेताव तुजेर तेर बरवोस्ताव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी